कोलवाळे भौशीक बांदकाम कार्यालय लागसार आशिल्लें सुखे तणाक उज्यान पेट घेतलो. देखून थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार बसून उजो नियंत्रणात हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो नियंत्रणांत येवंक नाशिल्लो जाल्यार गोडाऊन लासपाची शक्यताय आशिल्ली अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. साधारण 2 जावन 20 मिनटां सुमार आमकां एक कॉल आयलें ड्राय ग्रास. एक्चुअली इट इज नॉट ड्राय ग्रास, ते एकच गुदावण आशिल्लो. पण आमकां कॉल रजिस्टर करता आसतना गुदावण उजो पेटलो अशें आयलें. सो इमिडियटली आमी टर्न आवट केलो, पॉयंटार पावले आनी आमचें फायर फायटींग ऑपरेशन आमी स्टार्ट केलें. आमी दोनूय हुजूर आमी कॉमेन्स केलें फायर फायटींग ऑपरेशनाक आनी तो उजो आमी काबून हाडलो. हांगा व्हडली मेजर रिस्क आशिल्ली तशी. तो गुदाव आशिल्लो आनी ते एक जवळ जवळ डिटेक्टर म्हाका दिसता थंय हें आसा, ड्राय वूड आसा, ताका जर पेट घेतलो जाल्यार गुदावांक तो लागपाचो. पिडोड ऑफिस डिविजन 3 ऑफिस नंबर 7 कोलवाळे हांगाच ते आमच्या पुला कडेन नियर बाय ब्रीज. तशें लुकसाण कांय ना, थोडेशें ड्राय वूड आशिल्लें तितलें लुकसाण. साधारण हाफ टँका वयर गेला कंट्रोलार.